ब्रेस्ट कॅन्सर जो आसा ताजे सिम्पटम एंटायरली डिफरंट असता. ते फक्त गांठ म्हणून येना. एकदां चीव रिट्रॅक्ट जाल्ली असता, म्हणजे एका सायडीन ओडिल्ली असता. एकदां चिवेंच्यान डिस्चार्ज येता, जवळ जवळ ब्लड स्टेन डिस्चार्ज किंवा असो व्हायट येलो सिरस डिस्चार्ज. हे ब्रेस्ट कॅन्सराचे चिन्ह आसूं शकता. आणि सगळ्यान इम्पॉर्टंट आमकां नोट करपाक जाय की ब्रेस्ट फक्त छातेरूच नसता, थोडोसो पार्ट ब्रेस्टाचो आमचो आर्मपिटांनी वता, खाकेपर्यंत वता. आणि ब्रेस्ट कॅन्सर जो असता तो एकदां थंय सुद्दां आसूं शकता, किंवा थंयच्यान ब्रेस्ट कॅन्सराची गांठ छातीच्या असली जाल्यार एकदां लिम्फ नोड मोठे जावंक शकता खाकेन. सो एकदां पेशंट येता की खाकेनूच सूज आसा, सो कळटा की ब्रेस्ट कॅन्सर आसा आनी थंयच्यान तो खाकेन अशें मेटास्टेटायज जाला. सो कॅन्सराचे सिम्पटम्स मातशे वेगळे असता. नॉन कॅन्सरसान चडशे करून चिवेंच्यान डिस्चार्ज बीन आसता, ती गांठूच मोठी जाता आनी तशें पेशंटाक हाताक लागता तशें मागीर पेशंट येता.